वाघ संरक्षित वाठार करीत जाल्यार खास करून सत्तरी आनी काणकोणाक फटको बसतलो अशें मत पर्येचे आमदार देवया राणी हिणें उक्तायलां। वाघ संरक्षीत वाठाराचो फटको 1-2 न्हय जाल्यार वाट्ट 15,000 लोकांक बसतलो अशें पर्येचे आमदार दोतोर देवया राणी म्हणटा। हे विशीं जे कितें फुडलें पावल उखलपाक जाय ते मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी रानमंत्री विश्वजीत राणे थारायतले। म्हादय वाचोवपा खातीर वाघ संरक्षीत वाठार घोशीत करप हो उपाय जावंक शकना। लोकांचो विचार करप गरजेचें अशें प्रतिपादन दोतोर देवया राणी हिणें उक्तायलें। योग्य निर्णय जावंक शकना अशें मत रान उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष देवया राणे हिणें व्यक्त केलां। लँड ग्रॅबिंग प्रकरणाचेर कारवाय करपाक एसआयटीक अपयशी थारला असो आरोप विजय सरदेसाय हांणी केला। सरकाराची एसआयटी आशिल्ल्या मध्यस्थी खातीर एसआयटी सारकें काम करिना अशें विजयान म्हणलां। ह्यान पयलीं सरकारान स्थापन केल्ल्यो अश्यो कितल्योश्योच एसआयटी आयल्यो आनी गेल्यो, मात ज्या कारणां खातीर त्यो स्थापन केल्ल्यो ती बेकायदेशीरपणां अजूनय चलतात। गोंयांत जमीन हडप करपाची प्रकरणां वाजत आसात, मात सरकार हे विशीं गंभीर ना असो आरोप विजयान केला। केपें मतदारसंघात फाटल्या 2 वर्सांत 232 फावट लायट गेल्ल्याचो मुद्दो मांडटना आमदार एल्टनान मतदारसंघातली 20 समस्या विधानसभेत मांडली। केपें सुमार 150 कोटींची लायटीची कामां चालू आसात। ती कामां जाले उपरांत केपेंची 20 समस्या सुटावी जातली अशी जाप मंत्री सुदीन ढवळीकारान विधानसभेत दिली। गोंयभरची विंगड वाठारांतली शाळांची भुरगीं पावसाळी विधानसभा अधिवेशन पळोवपाक येतात। भुरग्यांक फक्त पुस्तकी ज्ञान दिवचे परस प्रत्यक्ष पळोवन तांकां शिकवण मेळची म्हणून हो उपक्रम राबयला। खासा करून 10वीच्या विद्यार्थ्यांक इतिहास विशयांत स्टेट लेजिस्लेटिव्ह हो धडो आसा। हेच खातीर भुरग्यांक विधानसभेच्या कामकाजा विशीं प्रत्यक्ष म्हायती मेळची म्हणून तांकां विधानसभेत अधिवेशन पळोवपाक हाडटात। पावसाच्या तडाख्यात मंगळारा फांतोडेर कारापूर 2 घरांचेर व्हडले पणसाचें झाड कोसळ्ळें। हे घडणुकेंत 2 घरांची पडझड जाली। एके मोटरसायकली सयत तुळशीची मोडतोड जाली। आर्थीक लुकसाण सोडल्यार हेर कांयच वायट घडणूक घडूंक ना।
म्हादय अभयारण्य अधिसूचित करून वाघ संरक्षित वाठार जाहीर करपाच्या हायकोर्टाच्या आदेशाक विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डच्या फुडाऱ्यांनी येवकार दिला. म्हापशा सकाळी 2 वरां खातीर भाजी विकपी पसरकारांक म्हापसा नगरपालिका त्रास करता असो आरोप भाजी तशेंच हेर सामान विकपी पसरकारांनी केला. आमी फक्त सकाळी 2 वरां भाजी विकतात, आमकां उठोवचें न्ही, ह्या धंद्याचेरूच आमचें पोट चलता अशें भाजीकारांचें म्हणणें आसा. सांग्यार त्रिवेणी संगम जाग्यार पुराय उदक भरला आणि बिगर गोंयकार वचून सेल्फी काडटात. एखादी वायट घडणूक घडली जाल्यार जापसालदार कोण असो प्रश्न थळाव्यांनी उप्रासला. थळाव्या आमदारान आणि सांगेच्या पुलिसांनी हाचेर लक्ष दिवन सुरक्षे खातीर कितें तरी तोडगो काडचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात. सांगे दाण्यार साळावली धरणार वचपी मुख्य रस्तो दर वर्सा प्रमाण उदकापोना गेला. फाटल्या वर्सा उदका स्रोत खात्यान रस्त्या कुशीचो व्हाळ नितळ करून उडयल्लो, पूण लाखांनी पयसो खर्च करून ओनय तीच स्थिती. रस्तो उदकापोना गेल्ल्यान पुला पलतडी आशिल्ल्या लोकांक वाहनां घेवन वचपाक मेळना. रातच्या वेळार रस्त्यार उदक भरून आसता आणि हेच खातीर आतां सुरक्षे खातीर त्या रस्त्यार पुलिसांचोय बंदोबस्त केला. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून मोपाचे कडशी न्हंयेक हुंवार आयला. न्हंयेत मोठ्या प्रमाणात उदक आयिल्ल्यान सुमार 10 घरांचो संपर्क तुटला. हांगासर रावपी विद्यार्थ्यांक शाळेंतूय वचपाक मेळना. फाटले 8 दीस हीच परिस्थिती आसा. मात फाटल्या 5 वर्सांत पयलेच फावट प्रशासनान ह्या प्रश्नाची दखल घेतल्या. मामलेदार धरून गृह खात्या मेरेन सगळ्यांनीच फोन करून परिस्थितीची म्हायती घेतली. पुलाची उंचाय वाडोवन दिवपाचें आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिलां खरें, पूण ते केन्ना पुराय जातले हो एक प्रश्न आसा.
राज्यातल्या सगळ्या हायर सेकंडरी स्कुलांचो सर्वे करतले, सुविधांचो नियाळ करून विद्यालयांचो आंकडो वाडयतले म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगले. मुरगांव तालुक्यात हायर सेकंडरी स्कुलांचो उणाव आसा. हो मुद्दो मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार आनी वास्कोचो आमदार दाजीस साळकारान विधानसभेच्या अधिवेशनात काढलो. हाचेर शिक्षण मंत्र्यांनी ही जाप दिली. गोंयांत कसले तरेच्या मनीसबळाची गरज आसा ताचे खातीर स्कील गॅप एनालिसीस करता म्हणपाची म्हायती मुखेलमंत्र्यान सभाघरात दिली. सरकार सर्व्हिस बेस्ड मनीसबळ तयार करता ताचो कांयच फायदो ना. ह्या गोवा फॉरवर्डच्या विशय सरदेसायाच्या दाव्याचेर मुखेलमंत्र्यांनी ही जाप दिली. वाघ संरक्षीत वाठाराचे बाबती आड हायकोर्टाच्या आदेशाक आव्हान दिवपाचे सरकार आनी मंत्र्यांच्या भुमिकेचेर विरोधकांनी खर टिका केल्या. कला अकादमीच्या कोसळिल्ल्या ओपन एअर ऑडिटोरियमाचे बांदकामात नव्यान हस्तक्षेप जाल्लो म्हणपाचो दावो गोवा फॉरवर्डच्या विशय सरदेसायान विधानसभेत केला. हे विशींचो पुरावो म्हणून व्हिडिओ फुटेजूय विजयान सभाघरात दवरली. आता विजयाच्या ह्या नव्या दाव्याक लागून परतून एक फावट मंत्री गोविंद गावडेन केल्लो दावो वादात सापडला. दोन 2022 आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय अंतर्गत उसगांव पंचायतीक उसगांव वाठारांतल्या लोकांचो कोयर उखलपाक एक कोयराचो डिझल टँकर आनी 2 EV रिक्षा दिल्ली. पूण ह्या तिनूय गाडयांचो कांयच उपेग जायना. ह्यो गाडयो कोयराच्या राशींनी व्हरून दवरिल्ल्यो आसात. उसगांव पंचायत भाड्याची गाडी घेवन म्हयन्याक 31,000 दिवन लोकांचो कोयर व्हरता अशें पंच मनीषा उसगांवकार हांणी सांगलें. सामान्य मनशाचो पयसो सरकार नाका थंय मोडटा अशें तिणें ह्या वेळार म्हणलें.
गोयच्या प्रशासनाचो वेव्हार सुटसुटीत करपा खातीर हेर ल्हान राज्यासारखे गोंयाक लेगीत खासा कॅडर मेळपाची गरज आसा. हो विशय मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय गृह मंत्रालया कडेन उलोवणी करून हाताळचो आनी गोंयचे स्वताचे कॅडर चालीक लावचे अशी मागणी दिगंबर कामत हांणी केल्या. तशेंच मुंबय आशिल्लें गोवा भवन फाटल्या 6 वर्सांसावन नूतनीकरणाच्या कामाक लागून बंद आसा. ताचें बांदकाम जाता तितल्या बेगीन पुराय करचें अशी मागणी आमदार दिगंबर कामत हांणी केल्या. भाजप सरकार गोंयकारांच्या हिता खातीर दीस रात वावुरता. देखून आपूण सरकाराच्या मार्गदर्शना खाला कार्य करीत रावतलो अशें स्पश्ट मत मंत्री गोविंद गावडेन उक्तायलें. मात आपल्या विशीं जर कोणाक नसाय आसत जाल्यार तांचें हांव कांयच करपाक शकना अशें मंत्री गोविंद गावडेचें म्हणणें. गोंयांत सरकारान वेगवेगळ्या पिकावळी खातीर जो हमी भाव जाहीर केला तो शेतकऱ्यांक मेळच ना म्हणून विरोधी आमदारांचो आरोप. ते भायर आनीक जायती पिकावळ आसा जांकां हमी भाव मेळना तो मेळपाची गरज आसा अशी मागणी आमदारांनी सरकारा कडेन केल्या. पेडणेच्या मिनी इंडिया थीम पार्कात देशाच्या दरेका राज्याच्या मुख्य स्मारकांच्यो प्रतिकृती आसतल्यो. प्रस्तावित थीम पार्कात पर्यावरणपूरक वस्तू, भारतीय संस्कृतीचे प्रतीक आशिल्ले लोकनाच, सण, मसाले आनी खाणा जेवणां आनी हेर इतिहासीक वस्तूंची मॉडेलां दाखयतले. गोंय फक्त देशी न्ही जाल्यार विदेशी पर्यटकां खातीर टुरिस्ट डेस्टिनेशन जावन आसा. मात गोंयांत येवपी पर्यटकां खातीर आमी प्राथमीक मुळावे सेवा तरी सारक्यो दितात काय तर अजिबात ना.
उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून दारबांदोडा तालुक्यांतलो पंचायत वाठारांतलो धवकोण गांवांतलो रस्तो कापून गेला. हाका लागून थळाव्यांक दोंगरांतल्यान वाट काडून वचचे पडिल्ल्यान थळावे बरेच तिडकले. हणजूण आसगांव रस्त्याची फोंडकुलांनी पुराय चाळण जाल्या. फोंडकुलांनी उदक भरिल्ल्यान रस्तो आसा की ना हें कळपाक मार्ग ना. रस्त्या कुशीक गटार वेवस्था नाशिल्ल्यान उदकाक वचपाक सारकी वाट ना. देखून येरादारी करप्यांक त्रास सोंसचे पडटा. देखून संबंदीत प्राधिकरणान हातूंत लक्ष घालचे अशी मागणी थळावेन केल्या. बंच केबलिंग हे व्हडलें डिझास्टर जावन आसा. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान मानून घेतला. सभाघरान हाचेर खंयच्याय एजन्सी वरवीं चवकशी करची आपूण तयार आशिल्ल्याचें वीज मंत्र्यांचें म्हणणें. चवकशी जाल्या उपरांत असो घोटाळो की ना तें उक्ताडार येतलें अशें सुदीन सांगता. कळंगूट मंगळारा शेक ओनर्स वेलफेअर सोसायटीच्या बॅनरा खाला बसका जाली. जातूंत मॉडेल शेक संकल्पनेक एकमतान विरोध करपी थाराव जालो. सप्टेंबरा मेरेन आमकां लायसन दिवचें आनी आमी केल्ल्या नवीन धोरणाक सरकारान मान्यताय दिवची अशी मागणी शेक मालकांनी केल्या. फेब्रुवारीत कात्रात जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या सोलो नॅशनल डान्स सर्तीत पेडणेच्या धारगळ वाठारांतली माणकुली चली स्वरा राजेश देसायान 3 भांगरा पदक मेळयिल्लीं. ताका लागून मंगळारा अधिवेशना उपरांत तांचे मुख्यमंत्र्यान अभिनंदन केलें. स्वरा सारकिल्ल्या हेर माणकुल्या भुरग्यांनी लेगीत वेगवेगळ्या सर्तींनी वांटो घेवन गोंयचे तशेंच भारताचें नांव कमोवचें अशें आवाहन ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान केलें.